केप्या तालुक्यात डिझास्टर हेचे मदतीन आमी आयज चेकांचे वांटप केले शेतकऱ्यांक, म्हणजे जेचे कोणाक लुकसाण जाल्ली, शेतीची लुकसाण न्ही की बाकीची लुकसाण जाल्ली तेजे आमी आयज तांकां हेल्प करून हें दिल्लें आसा. सकाळी हो सुवाळो पयलीं पोंडा हांगा सीएमाच्या हस्तेक सकाळी जाल्लो आनी आतां ह्या भागांनी जे आयज सुरवात केल्ली आतां 4 ताच्या पयलीं सीएमान नॉर्था भितर 2-3 कडेन पयर मंगळार प्रोग्राम केल्ले आनी आमी शेतकऱ्यांक दुसरें जेन्ना काही प्रमाणात लुकसाण जाली शेता लागून म्हणजे पावसा लागून, एक म्हळ्यार पावस आनी दुसरी म्हणल्यार तिराळे धरणाचे 4 गेटी ओपन केल्ले कारणांनी नॉर्थाक खुबशें उदक भरप जालें आनी शेतीची लुकसाण जाली. थंय आमी पाहणी केली, हांवें स्वता वचून पाहणी केली आनी आमचो थंय प्रयत्न आसा. आतां सुद्दां आमी सीएमा कडेन आयज सुद्दां मिटींग घेतल्या आनी की सीएमा कडेन थोडोसो हेल्प आमी सीएम रिलीफ फंडांतल्यान मागलो आसा आनी सीएमान ते उत्तर दिलां की ना की आमी तें करुया म्हणून. कित्याक एटलिस्ट लुकसाण खूब जाल्या, 10 कोटीच्या आसपास जाल्या, पूण एटलिस्ट केळीची तरी लुकसाण जाल्या ती तरी आमी चवथीचे पयलीं दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात.